फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणल्यार उटा संस्था कोणाचो आदेश मानिना। तो स्वतःच्या तकरेंतल्यान केन्ना जेदे वेळाचेर हांव ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर जाल्लो आनी आदरणीय प्रकाश वेळीप सर कमिशनर जाल्ले त्या वर्सा सावन उटा संस्था शेगीत भगवान बिरसा मुंडाची जयंती मनयतात आणि पुण्यतिथी मनयतात। म्हणजे अन्याय जाला अन्याय जाला अन्याय जाला। आता अन्याय जर जाला कसो जाला हे तुमच्या प्रश्नाक ते जाप दिना, कारण अन्याय जाला तेजे कारणीभूत ते स्वता आहा, दुसरो कोण ना हे तांच्यानी लक्षात धरपाची गरज आसा। तळवे चडपाची जेन्ना संवय जाल्ली आसा पयलीं त्या वेळाचेर हे लोक एकठांय येतले, हो म्हाजो बाकीच्यांक जे आहा पळय न्ही, जे ह्या लोकांच्या स्वार्था खातीर किंवा ज्या लोकांक फुलयतात भुलयतात आनी आपलो स्वार्थ साधून घेतात पळय न्ही त्या लोकांक म्हजें सांगणें आसा। आनी म्हणूच हांव म्हणटलो ते आपल्याचेर अन्याय जाला, अरे त्यांचेर अन्याय जावप म्हणल्यार जेका न्याय दिवपा खातीर ज्या लोकांनी तांचे बरोबर त्यांचेर अन्यायच न्ही रे, कारण ह्या लोकांनी मुखार वचपाचें कित्याक अन्याय जाला हें तेंच्यांनी ताका लोकांक सांगूं। आनी सपोज जर जायना जाल्यार मागीर हांव सांगता तांकां अन्याय कितें जाला, कारण तांचेर अन्याय इतलोच जाला, तांचे पोट, तांची गादी, तांची खुर्ची, तांची सत्ता ही सगळी आज वचपाक लागिल्ल्या। म्हणून ते म्हणटात तांकां ह्या बारीक लोकांचें समाजाचें कांय पडलेलें ना, ते जोगो जाल्यार मरो, तांकां सोयरो सुतक कांय ना हे अशें म्हणणारे जे कोण आहा पळय तेच लोक आहा।